For some people, Goa is a destination. But for us, it's our identity, our home. Every episode is a celebration of its people, culture, heritage, and the souls that make Goa truly unique. But that's not all. We'll be diving into the pearls of modern Goa, exploring the stories shaping Goa's future. This show brings together the best of Goa, past, present, and future, offering an authentic and immersive experience of the land that we proudly call our home. Come, join me on a journey across Goa, beyond its beaches. They say food is the language that brings people together. As we begin our journey with the comfort of Kia, we are not just exploring places. We are discovering people, the unsung heroes that give this land its soul. And for our very first stop, we are meeting a remarkable Goan lady. एक अशी बायल मनीस जी यत्न करता आपल्या जेवणांतल्यान आमच्या गोयची अस्मिताय फुडें व्हरपाची. Our Goa's largest economic sector is hospitality and tourism. आता म्हाका सदांच एक प्रश्न पडटालो की गोंयान आमचे जे टुरिस्ट येता ते व्हडले व्हडले रेस्टॉरंटांनी हॉटेलांनी रावता खाता पूण तेंकां आमचो ट्रू गोवन ऑथेंटीक टेस्ट आमचे गोवन क्विझीन आमची चव आमचे फ्लेवर्स ते केन्नाय चाकूंक पावता काय कारण तो एक दुबाव आसता की तेंकां थंय ती चव मेळटली काय ना म्हणून जेन्ना हांव आमच्या एका गोंयच्या धुवेक मेळ्ळें तेन्ना म्हाजे हे सगळे डाउट्स क्लियर जाले. तुमकांय मेळयता. Hi, I'm Vidya Gavas from Ponda. I work as a sous chef at Taj Sidade, Goa. हाय शेफ विद्या, वेलकम टू आवर शो. आमकां सगळ्यांकूच उत्सुकता जावन लागल्या की तुमचे बद्दल कितें तरी जाणून घेवपाची. तुम्ही स्वता बद्दल आमकां कितें तरी सांगा. पयलीं तुमकां थँक्यू सो मच तुम्ही आमकां हांगा आपयले आनी तुम्ही एज अ गोवन लोकल फूड तुम्ही हांगासर जाणून घेवपाक आयली सो थँक्यू सो मच तुमकां. आणि हांव 12 वर्सां जालीं हॉटेल लायनीन काम करता सो म्हाका ल्हानपणा पासून जेवणाची खूब आवड आसा तशीच खावपाची खूब आवड आसा त्या खातीर हांव हे हॉटेल लायन जॉयन केल्ली आसा. आनी खंय तरी आमचें गोवन फूड जे लोकल फूड आसा तेका खंय तरी म्हाका एक फुडें हाडपाक जाय. जे चडशे लोक कितें आसा तांकां खबर नासता की गोवन फुडान कितें कितें आसा लोकल आमचे डिशीज कितें आसा ते म्हाका फुडें हाडपाक जाय सो त्या खातीर हांव मेनली हे हॉटेल लायन जॉयन केल्ली आसा. हे आयकून खूप बरें दिसता कारण एक सदां आमी म्हणटा न्ही की आतां इतले व्हडले रेस्टॉरंटांनी आसता किंवा व्हडले हॉटेलांनी जे आमचे टुरिस्ट येता किंवा फॉरेनर्स सुद्दां येता बाबा जे आतां फॉर एक्झाम्पल आतां आमची रस आमलेट आसा ती बाबा गाड्याचेर जी आमकां टेस्ट आसा ती आमकां गोंयकारांक खबर आसा आनी जे 5 स्टारांनी व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी जे लोक रावता ते त्या गाड्या पर्यंत पावना तांकां ती टेस्ट कळना. सो आमी अशें सदांच एक प्रश्न आसता की बाबा ती ऑथेंटीक टेस्ट हांकां कशी पावता आसतली. आमचे लायक आमी म्हणटा न्ही की बाबा एक जेवणाचे थ्रू आमचे गोंय फुडें व्हरपाचो यत्न जे तुमी करता ते बाबा कशें पावता तेंचे पर्यंत तेजे बद्दल तुमी कितें करता. सो हांव कितें करता आमचे कडेन केन्ना कितें गेस्ट येता मेनली खंयचे गेस्ट आसता भायले गेस्ट आसता नॉर्थ गेस्ट आसता तुमी केन्नाय पळयात गेस्ट जे आसता ते सदांच ज्या लोकेशनान पावतात त्यात लोकली फूड ते ट्राय करपाक सोदता. सो स्ट्रीट फूड आसता जशें रस ऑमलेट मेळटा हे आमचे वेरी लोकल फूड आसता. सो आमी कितें करता हांगासर हांव रस ऑमलेट करता तो जो टेस्ट आसा जो आमी स्ट्रीट जो घरान आमकां जो टेस्ट मेळटा जेवणाचो तो टेस्ट आमी हांगासर हांव तो घालून ते रस ऑमलेट सर्व करता 5 स्टारान. म्हणल्यार तुम्ही जशे घरा रांदता तो टेस्ट तुम्ही आमचे जे जावं ते इंडियन टुरिस्ट जे येता ते जावं किंवा फॉरेनर जावं यू ट्राय युअर बेस्ट बिकॉज यू युअरसेल्फ आर अ गोवन गोंयकाराक आमकां आमचो टेस्ट खबर आसा की तो ट्रू ऑथेंटीक टेस्ट कसो जाय. इवन दो इट्स अ 5 स्टार यू मेक इट शुअर की ते स्ट्रीट फूड ती जी गाड्यार रस ऑमलेट मेळटा तेजोच टेस्ट तुम्ही ह्या टुरिस्टांक
दिता तुमच्या तर्फे अशें म्हणपाक सोदता अशें तुमी? म्हणपाक ओके. सोदतालें हांव. तशीच तांबडी भाजी आसा. आता गोवन आमी तांबडी भाजी प्रिपेअर करता, पण ती एक आमी पळयता की एक तांबडी भाजी, बट त्या तांबडी भाजीसून आमी कितें तरी रिसॉयस म्हणून एक डिश आसा जितून आमी चीज मिक्स करता आणि ती स्पिनच भाजी करून तितून स्टफिंग करता आणि ते आमी इंट्रोड्यूस करता लोकल फूड, पण कितें तरी फ्युजन हय, म्हणल्यार की तितून गोंयचे आमचे लोकल चव टेस्ट येयलो, टच येयलो आणि तितून फ्युजनूय येयलें. सो यू सर्व इट लायक द 5 स्टार वे बट विथ अ लोकल टच. लोकल टेस्ट. खूप बरे दिसले ऐकून जे तुम्ही आतापर्यंत सांगले, तुमचे जेवणाच्या बद्दल सांगले, तुमचे इनोव्हेशन्स तुम्ही सांगले. असे खूपशे गेस्ट असतले न्ही जे आता जेंका जेन्ना कळटा कोणी कितें आवडलें की आमी विचारता पळय कोणी रांदला, शेफ कोण आसा अशें विचारता पळय, बिकॉज यू रियली लायक समथींग, यू लायक द टेस्ट, द फ्लेवर ऑफ इट. अशें तुमचे कितें एक्सपिरियन्सीस आसा ऑर फॉन्ड मेमरीज आसा जितून तुमकां खंयचे गेस्टान ऑर इवन फॉरेनरान येवन तुमकां सांगलां आसतलें की दे वॉन्टेड टू मीट यू ऑर वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द डिश? हय, अशे खुबश्यो गजाली आसा की गेस्ट कितें करता, खाता जेन्ना आमी लोकल फ्लेवर तांकां ब्रेकफास्टाक दिता, लंचाक दिता ओ आलाकार्ट मेनूचेर दिता न्ही, तेन्ना खुबशे अशे आमकां फीडबॅक येता जितून गेस्ट पर्सनली येता आनी आमकां रिक्वेस्ट करता की आमकां गोवन फूड तुमचे जाणून घेवपाचें आसा, जितून कितें लोकल स्पायस आमी यूज करता, तितून कितले लोकल अशे फ्रुट्स आसा, काय कशे बिमली म्हणा तेजे लोणचें कशें करता, अशे खुबशे गेस्टाचो फीडबॅक आसा जो आमकां येता आनी आमी तांकां डेमॉन्स्ट्रेशन दिता. तांकां एक स्पेशल अरेंजमेंट करता जंय आमी सगळे स्पायसीस लावन दवरता थंयसर, तांकां दाखयता की हो मसालो इतलो घातलो की हेजें कितें जाता आनी कशें करता आमी, यूज कितें करता तेजें तें सगळें डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयता आमी तांकां. तुमी बिमला धरा, बिमला ही कितें कोकम म्हणून सगळें फेमस आसा, बट तेजे फ्रुट्स आसा जे लोकल, ते बिमलाचे झाड कशें जाता ते फ्रुट्स आनी ताका मागीर तेजो प्रोसेस कितें आसता, ताका ड्राय सन करपा जाय, ताका सुकयतात खंय, सारखे एक मायन्यूट न्ही थिंग्स आसता जे आमी गेस्टां कडेन पावयता. कारण गेस्ट आता जे येता तांकां फक्त कोकम हे इतलेच खबर आसता, बाबा ती भिण्णां तेजे कशें झाड आसता, ते एक्चुअली फ्रूट म्हणून कशें दिसता, आणि फक्त कोकम न्ही तेजे आमी कितले युजीस करता. आमी आतां बांगड्याच्या हुमणान घालता, इट कॅन बी यूज्ड इन सो मेनी वेज. आता तर ते वेलकम ड्रिंक म्हणून यूज करता आमी खुबशा प्रॉपर्टीनी म्हणात, तुमी खंयसरूय म्हणात, लोकल म्हणान खंयच्या रेस्टॉरंटान जाला आजकाल तुमकां कोकम ड्रिंक हे सर्व करता आणि ते कशें जाता ते सुद्दां आमी गेस्टांक दाखयता की हे तेजे फ्रुट्स आसता आणि तेज्या वयल्यान हे ड्रिंक करता. आणि एक बरी गजाल म्हणल्यार कितें, आता तुम्ही जशें म्हणलें कोकम, आता कोकमा सारखे आनी खुबश्यो गजाली आसा ज्यो फक्त आमच्या गोंयांत मेळटा, बट हे जे कोकम आसा तुमी जे इवन 5 स्टारांनी हाडटात तितून पळोवपाक वचत जाल्यार आता तुम्ही जशें पळय थ्रू तुमचे फूड तुमी गोंयकारपण आमची अस्मिताय फुडें व्हरपाक सोदता, तुमी ते कोकमूय खंयच्यान तरी लोकल मनशा कडल्यानूच सोर्स करता आसतली न्ही. सो इट्स लायक अ चेन दॅट ब्रिंग्स एवरीबडी अप. तुमी कोणा कडेन लोकला कडल्यान घेता, तुमी ते आनीक फ्लरिश करता, फुडें आमचे टुरिस्टांक जे गोंयांत येता तांकां ते जे तरा दाखोवन दिता, ते फुडें वचून खंय तरी आमचे गोंयचें नांव घेवन फुडें वता. सो इट्स लायक अ सायकल दॅट ब्रिंग्स द गोवन नेम, द गोवन क्विझीन एट द फोरफ्रंट. सो खूप बरें दिसता हे आयकून. आणि दुसरी गजाल म्हळ्यार आता तुम्ही गोंयकार एक बायल मनीस, आता तुमकां ऑब्वियसली चॅलेंजीस आसतलेच कितें तरी, जशी बरी गोष्ट खंयचे देर इज ऑलवेज 2 सायड्स टू इट. जशी बरी गोष्ट आसता तशी वायटूय आसता, प्रोज आसता, कॉन्स आसता. तुमचे अशें कितें चॅलेंजीस आसता जे तुम्ही फेस करता ऑन डेली बेजीस ऑर केल्या आतापर्यंत इन युअर करियर? पयलींच तुम्ही म्हणलेलें आसा की हांव बायल मनीस, सो बायल मनीस म्हणल्यार सगळे चॅलेंजीस आसताच, हांगा आसता, कामारूय आसता, तशें घरा आसता, पर्सनल लायफान आसता. भुरगीं आसा म्हाका 2 जाण, सो तेंचे पळोवप आनी तांकां सगळें करून तेंचे मागीर हांव हांगासर येवन सगळें कुकींग करप, म्हणजे ऑफकोर्स देर इज अ चॅलेंजीस, बट येस म्हाजी जी टीम आसा म्हाज्या बरोबर ती एक खूब सपोर्टीव आसा आणि जी फॅमिली आहा ती खूब सपोर्ट करता, जितून जे आमी स्वप्न पळयल्ले खंय तरी की हांव एक शेफ जातलें आणि जी आमची गोवन जी गोंयची खाणाची जी अस्मिताय आसा ती फुडें व्हरपाक जाय, ती खंय तरी मायंडान आसा न्ही, आणि इतली सपोर्टीव टीम आसा आणि फॅमिली आसा, सो तेतून हांव खंय तरी आसा आणि हांव प्राउडली म्हणू शकता की हांवें खंय तरी म्हाजें गोवन फूड दाखयल्लें आसा. लायक तुमी आतां हे रेसॉयस पळया, आता हे रेसॉयस तुम्ही नॉर्मली गेले न्ही खंयसरूय की तुमकां प्रॉन्स रेसॉयस मेळटले, मशरूम रेसॉयस मेळटले, पण तांबडी भाजी म्हणून अशें तुमकां कोणूच दाखोवचा ना. जितून तुम्ही पळयला ही तांबडी भाजी आसता, अशी आमी तांबडी भाजी ताका कूक करून एक लोकल फ्लेवर तितून दाखयल्लो आसता. with a fusion touch, and while you are promoting the local आमची आता तांबडी भाजी म्हणले खूप जण खावपाकूच पयस रावता आणि भाजी एक भाजी अशी म्हणून पळयता न्ही ताका, बट वेन यू एक्चुअली इन्व्हेंट समथिंग लायक दीस कोण चिंतपाकूच ना न्ही,
प्रॉन्स रिसॉयस म्हणले की प्रॉन्स रिसॉयस येता पळय तोंडान डायरेक्टली. तो कोण तांबडी भाजयेचे रिसॉयस कोण सोपेपणी खावपाक चितूकूय पावपाना की अशें मेळटलें म्हणून लायक देर विल बी समथींग लायक दीस ऑन द मेन्यू. येस बट तुम्ही हे इतले सगळे सांबाळून तुमचे घर, तुमची फॅमिली, तुमचो जॉब सांबाळूनय तुम्ही तो खंय तरी मोठो तुमचो अजुनूय जितो दवरला खंय तरी इतले हर्डल्सा भितरूय तुम्ही तो यू हॅव दॅट इन युअर सबकॉन्शियस माइंड की बाबा ना आपल्याक खंय तरी यू हॅव टू सर्व द सोसायटी, यू हॅव टू सर्व टू युअर स्टेट, यू हॅव टू सर्व टू द कम्युनिटी. जे बाबा आमचे गोंयची अस्मिताय आसा, आमचे जे दायज आसा, नॉट नेसेसरी की बाबा ह्या गोष्टींतल्यानूच आमचे गोंयकारपण फुडें व्हरता. प्रत्येक जाणान जर आपलो पार्ट करत जसो तुम्ही करता जेवणांतल्यान फुडें व्हरपाचो, देन वी आर डुईंग आवर जॉब, वी आर डुईंग आवर थिंग रायट. आमच्या गोंया खातीर, आमच्या स्टेटी खातीर बाबा कितें तरी नांव कशें तरी ते फुडें व्हरचे, बरे तरेन व्हरचे. सारकें. दुसऱ्यान कोण जो टुरिस्ट येता तेणे बरी याद घेवन वयची थ्रू जेवणाचे थ्रू तुम्ही जे करता पळय. इट्स रियली कमेंडेबल अँड आय एम रियली प्राऊड दॅट आय एम अ गोवन अँड आय हॅव अ फेलो गोवन विथ द सेम लायक माइंडेड थिंकिंग. थँक्यू सो मच. आता आम्ही शेफ विद्याक मेळ्ळी. आता शेफ तो एक शेफ जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमची इमॅजिनरी वर्ल्डान सुद्दां आमी एक कोणी दादलो मनीस पिक्चरायज करता. बट इट फील्स इमेन्सली सो प्राऊड की एक शेफ जी आमची गोवन लेडी आसा आनी इतले व्हडले पदार आसा, तिचो इतलो बरो विचार आसा, इतले बरे थिंकींग अँड फोकस्ड आसा, जो पयलींच्यानूच तिणी जो ध्येय चिंतलेलो तो अजुनूय ती घरूय सांबाळून आपलो करियरूय सांबाळून नॉट जस्ट डुईंग फॉर द सेक ऑफ इट अँड नॉट जस्ट डुईंग फॉर द जॉब ऑफ इट. शी इज ट्रायंग हर लेवल बेस्ट की आपल्या थ्रू, आपल्या जेवणाच्या थ्रू आमचे गोंयचे अस्मिताय, आमचे गोंयचे नांव, आमची गोंयचे दायज फुडें व्हरपाची ती यत्न करता. इट फील्स सो गुड अँड दीस शो इज ऑल अबाउट दॅट. वी आर डिस्कवरिंग द व्हेरी सेम गोवन सोल्स हू आर striving their level best through some of the other thing to bring that Goan name on a world map. अश्योच तुमकां आमी गोंयच्यो आमच्या गोंयकारांच्यो काणयो तुमकां सांगत रावतले. फॉर दॅट कीप वॉचिंग प्रुडंट.